सगळ्यांक तुमकां ब्लेस्ड न्यू इयर आणि देवाची बेसांव ह्या वर्सा तुमचे नव्या वर्साचे आणि शुभम फळांनी देवान तुमकां भरल्या म्हणून हांव देवाक आर्ग आनी महिमा दिता. आणि भाव भयणांनो, आयज आमी टॉपिक घेतला आर्थीक परिस्थिती कशी सुटावी करूंक जाता. आणि ह्या टॉपिकाचेर भाव भयणांनो, हे टॉपिक आमी कोंकणी बायबल क्लासीन बापायचो सैम आमी हो टॉपिक शिकताले. पूण देवान म्हाज्या काळजान हो घातलो की विचार की आर्थीक परिस्थिती आमच्या सगळ्या मनशांची वाडोवपाक. देवाक नाका भाव भयणांनो आमी गरीबसाणीन आसलेली, पूण एक फॉर्म्युला आसा. प्रत्येक काम करता पळय नाल्यार एक कायदो आसा, त्या कायद्या प्रमाणे आमी चलपाक जाय. गाडी चलयता नाल्यार आमी हेल्मेट घालपाक जाय. तशेंच ओत्मीक कायदे आसा आनी हे कायदे भाव भयणांनो आमी आमचे पालन करपाक जाय. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. स्टार्ट करूया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गीच्या बापा, तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्ता तुका आर्ग आनी महिमा. पवित्र आत्म्या तुका आर्ग आनी महिमा. ही सगळी आमची भाव भयणां जॉईन जाल्यान तांकां लागून आर्ग आनी महिमा. हे वरस तुवें आमकां नवें वरस तुवें दिलाय म्हणून देवा तुका आर्ग आनी महिमा. हो टॉपिक तूं म्हाका दिलाय म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा. हांव जाणा जेजू तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या बेसांवांनी भरूंक सोदताय आनी तुजें बेसांव सुबाम फळ आमचेर तूं घालूंक सोदताय. आनी जेजू ह्या वेळार तूं तुजे ओत्मीक कायदे आमकां शिकयताय म्हणून हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तुजे ओत्मीक कायदे आमी शिकता, कित्याक गरीबसाणीन तुका आमी रावलेले नाका, तुका जाय आमी वयर चडलेले. आनी जेजू तुज्या उतरा उदेशी तूं आमचेशीन उलयतले. पवित्र आत्म्या तूं म्हाज्या तयातल्यान तूं उलयतले. म्हाजी उतरां न्हू पूण तुजी उतरां जावन. आनी आमी सगळीं हांगर एकठांय जाल्यान ती कितें तरी घेवन देवाचें उतर आमच्या काळजान भितर घालून हे वरस देवाक आमी आर्गां दिवया. आनी आमचे भितर देव कशी वाड हाडटलो ती आमी शिकोवया. आमकां जाय आमचे अर्थीक परिस्थिती बरी आसलेली आनी देवाचें उतर तेजे उतरा प्रमाणे तर जियेले जाल्यार आमकां सगळे जाय पळय ते मेवतले. हे आमी मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. जेजू कारगा. Praise Jesus. भाव भयणांनो, देव आमचेशीन उलयता आनी आमचो मोगाचो देव. आनी हांव सांगता हो टॉपिक घेवपाक कारण कितें पळय तें. 31 हांव म्हाजे देवाक हांव आर्गां दितालो. आख्खें वरस गेला त्या वर्सा खातीर हांव देवाक आर्गां दितालो. आनी जेन्ना देवाक हांव आर्गां दितालो तेन्ना म्हाका देवाचो एक ताळो आयको येयलो. आनी देव म्हणूंक लागलो की बेसांव जे देव घालता मनशा उदेशी तेका ना म्हणो नाकाय. भाव भयणांनो, हांव जायतेपणी देवाच्या बेसांवांक ना म्हणटालो. हांव ना म्हणटालो देवाच्या बेसांवांक. कोणी म्हाका बेसांव दिताले तेन्ना हांव ते बेसांव घेयनासलो. पूण देव म्हाजेशीन उलयलो, तुका आपूण बेसांव दिता, तूं दुसऱ्यांक बेसांव जावपाक. आपूण तर तुका ते बेसांव दिता नाजाल्यार ते बेसांव घे आनी दुसऱ्यांक बेसांव जा. आनी हे टॉपिक भाव भयणांनो एक वीक जालो देव म्हाज्या लागीं उलयता. कित्याक तेका खबर आहा आमची आर्थीक परिस्थिती बरी ना म्हणून. आनी आमच्या पयशांनी आमी स्ट्रगल जाता. जमना आमचे फायनान्सीस आमचेशीन जमना. कित्याक आमी ह्या संवसारा भाशेन चिंता भाव भयणांनो. आनी आमी ह्या संवसाराचे न्हू, आमी सर्गेचे, आमी यात्री आंगोर
एक यात्रा आमची हांगर चड वर्सां आमी हांगर ह्या संवसारान आसचिनात पूण कोण जेजूचेर पात येवन जियेता ताका साश्णीक जिवीत मेवतलें. आनी देवाचें उतर म्हणटा 2 कोरिंथियन 8:9 आपूण गरीब जालो तुमी गिरेस्त जावपाक. आपूण गरीब जालो तुमी गिरेस्त जावपाक. बाब भयणानो आमचो देव आपूण गरीब जाता आमी गिरेस्त जावपाक. आपणाची गिरेस्तकाय आमकां दिता. आमची गरीबसाण आपणाच्या आंगान घेता. आमचे शिराब आपणाच्या आंगान घेता. आमची पातकां आपणाच्या आंगान घेता. आमची दुयेंसां आपणाच्या आंगान घेता. आनी आमकां भाव भयणांनो गिरेस्त करता आपणाची कूड दिवन. आपणाचे बेसांव तुमचे बेसांव म्हणून. जे स्वर्गार आनी संवसारान आसा देव म्हणटा ते तुजे जावन आसा कित्याक तूं म्हाजो धाकटो भाव धाकटी भयण. जेजू आमचो व्हडलो भाव. सर्गीचो बापूय आमचो बापूय. गॉड द फादर इज अ फादर. आनी जेजू आमचो व्हडलो भाव म्हणून धाकट्या भावाक आनी धाकटे भयणीक सगळे अधिकार आहा जे जेजून सोत मानता पळय तांकां. जो कोण जेजून आहा तो जाता जेजूचो भाव जेजूची भयण. आनी सर्गीचो बापूय सगळे तुका बेसांवांनी भरता जेन्ना तूं जेजून आहाय पळय तेन्ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. दुसरी बासावणी जी जेजू दिता 3 बासावणी आहा भावा भयणांनो. हांवें टॉपीक हो धाकटुलोच केला कित्याक नाजाल्यार टॉपीक व्हडलो जावपाचो. आर्थीक परिस्थिती आमची स्पिरिच्युअल म्हणजे आत्मीक परिस्थिती आनी आमची फिजिकल परिस्थिती आमची वाडपाक देवाचें उतर आसा. आतां हांव उलयलो आर्थीक परिस्थिती. आतां दुसऱ्या देवाचें उतर अशें म्हणटा की एफिशियन्स 1:3 म्हणटा ब्लेसिड बी द गॉड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट हू हॅज ब्लेस्ड अस विथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. बेसांव म्हणटा आमच्या सर्गीच्या बापाचेर. जेजू क्रिस्तान सगळे आत्मीक बेसांवांनी आमकां भरल्यान. भाव भयणां भरतलो न्हू आत्मीक बेसांवांनी आमकां भरल्यान जो कोण जेजूचेर विस्वास दवरता पळय ताका. तुका जाय पळय तें तुका दिलां. आमची भयण अभिशा जॉयन जाल्ली आसा आनी हांव तिका मिनिस्टर करता. आनी हांव तिशीन आयज उलयतालो आनी हांवें म्हटलें सिस्टर आयज आमी एक साल्वेशन प्रेयर करुया. भाव भयणांनो साल्वेशन प्रेयर म्हणजे कितें? स्पिरिच्युअल ब्लेसिंगाक यू ओपन द डोर फॉर स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. जेन्ना तुवें साल्वेशन प्रेयर केलें म्हणजे जेन्ना तुवें तुज्या काळजान भितर घातले की जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हाजो सोमी दोनी आनी सरवंडार म्हणून. ज्या दिसा तूं तुज्या काळजान घालताय आनी तोंडांतल्यान तूं उच्चारताय तेन्ना रोमन्स 10:8-9 म्हणटा when you have believed in your heart and confess out from your mouth that Jesus Christ died for me and was resurrected, has risen from the dead, you shall be saved. भाव भयणांनो जेन्ना आमी काळजान देवाचें उतर घालता आमी म्हणटा जेजू जावन आसा म्हाजो सोमी दोनी आनी सोरवंडार आनी आमच्या तोंडांतल्यान आमी उच्चारता त्याच टायमार भाव भयणांनो आमकां सर्गीचें राज फावो जाता. आनी दुसरी वाट ना भावा भयणांनो. सगल्यो वाटो आहात त्यो फॉल्स. जेजू जावन आसा वाट. आय एम द वे म्हणटा तो. आय एम द वे. तो म्हणना देर इज सम वे. आय एम द वे. आपूण जावन आसा ती वाट. भाव भयणांनो जेजू जावन आसा ती वाट. तुजी गिरेस्तकायेची जावन आसा जेजू वाट. तुजी साल्वासाची जावन आसा जेजू वाट. तुज्या फिजिकल हिलिंगाचो जावन आसा जेजू वाट. आनी दुसरी वाट ना. आनी दुसरी वाट ना भावा भयणांनो. आनी जेजू आनी देव म्हाजेशीन हें उतर उलयलो. पवित्र आत्मा म्हाजेशीन हें उतर उलयलो जेन्ना हांव देवाक आर्गां दितालो. आनी 1 Peter 2:24 म्हणटा आमच्या फिजिकल हिलींग. बाय हीज वुंड्स वी आर हिल्ड. तेच्या गायांनी आमकां पेकोणी मेवल्या मेवतिली न्हू.
भाव भयणांनो, जेन्ना तूं देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरता, तुज्या ह्या दोळ्यांनी पळोवंक सोदिना, तुज्या आत्मीक दोळ्यांनी पळयता जेजून कितें केलां पळय त्या खुर्सार. आमी पळोवंक सोदता ह्या दोळ्यांनी आमकां फिजिकल मॅनिफेस्टेशन दिसना. कित्याक देवाचें उतर तुजे कुडीक बरयलेलें ना, तुज्या आत्म्यांक बरयलेलें आसा. द वर्ड ऑफ गॉड इज स्पिरिच्युअल. द वर्ड ऑफ गॉड इज स्पिरिट अँड लायफ. देवाचें उतर आत्म्याक बरयलेलें आत्मीक खाण. Men shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. मनीस फक्त खान हे ब्रेड आणि तुझे चिकन हे ते खान मनीस फकत तुझ्या कुडीची व्यवस्था करता येतो. तुझी आत्मीक व्यवस्था देवाचे उतर. आणि जेजू म्हणटा माझ्या गायांनी तुम्ही बरी जाल्या. जेन्ना तूं तुज्या आत्म्यान तुजी पेकोवणी पळयतली तेन्ना तुजे कुडीन येतली. काल एके भयणीक हांव मिनिस्टर कोत्तालो. एक कॉल येयलेले, ते कॉल घेतले. हिंदी उलोवपी ही भयण आनी जेजूचे सगळे देवाचे उतर सांगले आनी म्हटलें तूं बिलीव करता आतां तूं उठोन चलतली. भाव भयणांनो, ताका इतकें डिफिकल्ट जालें म्हाका वय म्हणपाक. लास्ट वय म्हणूंक लागलें. देवाचे उतर म्हणटा प्रोवर्ब्स 23:7, वॉट अ मॅन थिंक्स इन हिज हार्ट सो इजी. तुज्या काळजान तूं कितें चिंताय तो तूं जाणासाय. तुज्या काळजान तो तुवें विश्वास धरूंक नाय, तुज्या आत्म्यान तो तुवें विश्वास धरूंक नाय तुका जेजूची पेकोवणी मेवली म्हणून. तुज्या फिजिकलान केन्नाच मेवची ना भाव भयणांनो. तुमी चिंती नाकात म्हाका फिजिकल सिकनेस येयना म्हणून, पूण हांव म्हाजे फिजिकल सिकनेस म्हाज्या कुडीन केन्नाच घेयना. काल राती हांव 1 सुमार कोणाक मिनिस्टर करतालो, रातच्या 1. आनी ती भयण म्हणूंक लागली म्हाका जाणा ब्रदर म्हाका थंडी जाल्या आनी आपणाक खोकली मारता अशें उलयंक लागले. हांवें म्हटलें तुज्या दारार म्हटलें तुज्या दारार कोणूय अनवळखी मनीस येयलो, अनवळखी मनीस तुज्या दारार येयलो नाजाल्यार तूं ताका घरांत भितर घेताय. सिस्टर जोनिना, कोण अनवळखी मनीस येयलो नाल्यार ताका आमी भितर घेता घरांत भितर? ना ब्रदर. दुयेंस तुज्या भितर येयलें कित्याक घेताय? त्या वक्तार कित्याक म्हणनाय तुका हे कुडीन कांयच अधिकार ना, ही जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, त्याच टायमार कित्याक म्हणनाय? भाव भयणांनो, आमी नकोत. देवाचें उतर आमचीशी ना पूण उजार करूंक नकोत. त्याच टायमार आमी कित्याक म्हणनात ही थंडी हांव म्हाज्या भितर घेवची ना कित्याक हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. येता पळय तेन्नाच तेजे थापट मार आनी भायर धांवण. मानसी किसार मानसी सांगतले तुमकां, हिंदू भयण ती आमची. मानसीक हांव सांगतालो मार खोंट आनी धांवड. मानसी आहे ना तू? मानसी साउंड ऑन कर, साउंड ऑन कर, साउंड ऑन कर. कुठे आहे ग? बरें, तेका हांव सांगतालो भाव भयणांनो, हांव तेका सांगतालो तुका तुज्या मनान विचार येयलो कित्याक तेका झेम पडनासली, ते आपणाचें मरण पळयताले. तेका हांव सांगतालो तुका तो विचार येयलो तूं म्हूण हो विचाराक म्हजेर अधिकार ना, खोट मार आनी धांवड तेका. चल चल म्हणटाले ते, चल जा जा भायर अशें म्हणटाले ते. भाव भयणांनो, एंट्री दिवपाचें काम हांवें खूब टायम सांगलें आनी हांव हें शिकयत आसा भाव भयणांनो. आनी हें तुजें उतर काळजान वचपाक जाय. काल म्हाका बायल विचारताली 2-3 तूं कित्याक रिपीट करता? 2-3 रिपीट करता तें तुजें उतर काळजान वचपाक जाय म्हणून. तुजें उतर काळजान वचपाक जाय म्हणून एक उतर हांव 2-3 रिपीट करता.
वचोन बालो बसोनी म्हणून. एकदा चुकला दुसरे टायम वचोन बसोनी. भाव भयणांनो, आमचे कुडीन कांय भायले घेवपाचे ना. मोळबान पळय सुकणीं भोंवतान तेंचेर आमकां अधिकार ना. पूण तें सुकणें येवन तर म्हाज्या माथ्यार घर करता जाल्यार म्हाका अधिकार आहा ताका धांवडपाक. कित्याक सजमोनान भावा भयणांनो, जे देवसाराचे ते आमचे कुडीन भितर घेवपाची आमी रेडी रावपाक जायना. आनी हांव हे देवाच्या उतरान येवच्या पयलीं खूब पयलीं शिकलोलो. तूं म्हाज्या फॅमिली मेंबरांक विचार, हांव केन्ना वखदां घेयना. म्हाजे बायलेक विचार, म्हाज्या भुरग्यांक विचार, हांव केन्ना वखदां घेयना. आनी ती म्हणटा दादा तुका कितें सांगपाचेंच न्हू. हांव घेयना न्हू, कित्याक दुयेंस येता पळय त्याच टायमार हांव म्हणटा तुका म्हजेर अधिकार ना. धाकटो भुरगो आसतनाच थंडी येयली हे येयले सो त्याच टायमार रिजेक्ट करप. एंट्री दिवपाचें काम म्हाजें, रिजेक्ट करपाचें काम म्हाजें. देवसार तुका भाव भयणांनो, देवसार ओत्मीक मेल्लो मनीस मेल्लो. ओत्मीकपणान तो मेला. ही इज डेड, ही इज डिफिटेड. तो तुज्या दोळ्यांनी पळोवंक सोदता, तुजे कान उजार करूंक सोदता, तुजें तोंड उजार करूंक सोदता. तुज्या दोळ्यांनी दुसऱ्यांक वायट नदरेन पळोवंक सोदता. तुका दिता तो वायट नदरेन पळय दुसऱ्याक. तुज्या तोंडांतल्यान रॉंग उतरां उलयता. आनी जायते टायम हांव पेद्रूचो एग्जाम्पल दिता. जेन्ना जेजू पेद्रुशीन येता आनी जेजू विचारता पेद्रूक, लोक कोण म्हणून, हांव कोण म्हणून विचारता म्हणटा काय म्हणटा. आनी जेजू म्हणटा, पेद्रू म्हणटा, कोण म्हणटा इलायजा, कोण म्हणटा जॉन द बॅप्टिस्ट, आनी सगळे एग्जाम दिता. प्रॉफिट्स ऑफ द वर्ल्ड, आदल्या कोराराचे प्रॉफिट आसले पळय ते. आनी जेजू म्हणटा तूं कोण म्हणटा हांव जाण आसा. आनी पेद्रू म्हणटा तूं जाण आसा जेजू क्रिस्त, स्वर्गीच्या बापायचो एकलोच पूत. आनी जेजू ताका म्हणटा हे तुज्या कडल्यान येवंक ना, हे म्हाज्या बापायन तुका सांग. 5 मिनटां उपरांत भाव भयणांनो, 5 मिनटां उपरांत जेन्ना जेजू सांगता आतां म्हाजो व्हरपाचो टायम येयला, आतां म्हाका खुर्सार वचपाक जाय. पेद्रू म्हणटा हांव अशें घडोवंक दिवचो ना. आनी जेजू ताका सांगता, पेद्रूक सांगना, जेजू सांगता की म्हाज्या कडल्यान कोडसो सोयताना, म्हाज्या कडल्यान कोडसो सोयताना. पेद्रूचें तोंड देवसार उजार करता तेजी उतरां उलोवपाक. भाव भयणांनो, तूं देवाच्या उतरां जाय म्हणून सगळी देवूत उलयतलो तुज्या तोंडांतल्यान, तुवें तर एंट्री दिल्या नाल्यार देवसारूय उलयतलो. देवाच्या उतरान दाखयले, जेजून आमकां दाखयले कोडसो सोयताना म्हणटा. पेद्रू जेजू बारी भोंवतालो पूण सोयतान तेज्या भितर येता. ताका लागून उगडास दवर. सोयतान तुज्या दोळ्यांनी पळोवंक सोदता, तुज्या कानांनी आयकोंक सोदता आनी तुज्या तोंडांतल्यान उलोवंक सोदता. दुसरे भायले कावोकाची उतरां तुजी उतरां करिनाकाय. ताका लागून प्रोवर्ब्स 18:21 म्हणटा जिवीत आनी मरण म्हाजे जिबेर आसा, म्हज्या कडेन आसा. म्हाजें जिवीत आनी म्हाजें मरण हांवें ह्या संवसारान घडून हाडपाक म्हजेशीन आसा. एग्जाम्पल, देवान संवसार रचलो उतरांनी. देव आमकां सांगता तुजे आपण्यान तुमकां आपणा भाशेन रचून हाडल्यान आनी तुमच्या भितर तीच पदवी घातल्या. तुमी तुमचो संवसार उतरांनी रचून हाडूंक शकता. पावरफुल स्टेटमेंट भावा भयणांनो, बरोवन धरा. तुजो संवसार तुवें तुज्या उतरांनी रचून हाडूंक जाव. तुजी उतरां. आनी तुजी उतरां जावपाक जाय देवाचें उतर, जिवीत दिवपी उतर, देवसाराचें न्हू. देवसाराची उतरां न्हू, देवाचें उतर तुजें उतर जाल्या उपरांत तुजो संवसारान लायफ आनी लायफ इन अबंडन्स, जिवीत आनी सुबाम जिवीत तुका देव दितलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. वा सिस्टर. सौरेस्पर तुमच्या देवाचो उगडास धरात.
ताणेच तुमकां बोट दिलां आनी ही वडवी जिखूंक दिल्ली अशें तुमच्या पुर्वजां कडेन सोपूत दिवन ताणें केल्ल्या करार तेन्ना तशें आयज तो तीर करता. आमेन. प्रेज गॉड. आता हांगर इंग्लिशीन पळोवया भाव भयणांनी, इंग्लिशीन कितें म्हणटा पळय तें. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers, as it is this day. Then it shall be, if you by any means forget the Lord your God. Okay. देवाचे उतर अशें म्हणटा की He has given us the power. म्हणजे देवान तुजी गिरेस्काय जोडपाक तुका पदवी दिल्या. देवान पदवी आमकां दिल्या. आमची गिरेस्काय जोडपाक पदवी आमकां दिल्या. देव आमकां जोडून दिवचो ना. भाव भयणांनो, ह्या हितून रावं नाका की देव तुका जोडून दितलो. देवान तुज्या भितर पदवी घातल्या तुका गिरेस जावपाक. देवाचें उतर म्हणटा Abraham was a rich man. Abraham गिरेस मनीस जाना. Abraham गिरेस मनीस जानालो. Abraham कोण? आमचो पुर्वज, आमचो बापूय. We are the descendant of Abraham. Abrahamची बेसांवां आमची बेसांवां. देवाचें उतर म्हणटा Galatians 3:13 and 14. भाव भयणांनो, देवान तुज्या भितर ताकद घातलेली आसा गिरेस्काय जोडपाक. आनी आमी चिंता देव आमकां गिरेस्कायेन भरतलो. देवान ऑलरेडी तुका जाय पळय तितकेंय केलां. ऑलरेडी तुजेर बेसांवां वतयल्यान. पूण ते बेसांव वतयला ते म्हाजें कशें करपाचें तें देवाचें उतर शिकयतलें. पूण देवान तुका पदवी दिल्या तुका गिरेस जावपाक. आमी कित्याक लागून गिरेस जायना? शिकोया. शिकपाक जाय. देवाचें उतर तर धरलें नाल्यार सगळ्यान व्हरते काम आमचें. देवाच्या उतराक पयलो जागो दिवपाक. देवाक व्हरतो जागो दिवपाक. जेन्ना देवाक तूं व्हरतो जागो दितलोय तूं सदांच भरून आसतलोय. यू वील बी फूल. भरलेलो आसतलोय तूं. उणें कांय आसचेना. कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेताय. देवाक व्हरतो जागो दिलाय आनी जेन्ना तूं देवाक व्हरतो जागो दिताय तेन्ना देव तुका सुबाम फळांनी भरता. भाव भयणां, सुबाम फळांनी. तेका लागून जेजू म्हणटा जॉन 15 आय एम द ट्रू वायन. आपूण जावन आसा ती दाकोळ आनी तुमी जावन आसा म्हाजे खांदे. आमी तर दाखलीन तर आमी भितर ना नाल्यार आमचे भितर गिरेस्काय काय आसची ना. वी हॅव टू बी रुटेड इन जीजस. आमी जेजू क्रिस्तान आसपाक जाय. तेन्ना आमची सुबाम फळां येतली. प्रेज गॉड. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. आयज हांव तुमकां दिता ते सगळ्या सवरेस्पराक देवाच्या कायद्याक विश्वासान पाळो दिशात जाल्यार तो तुमकां प्रितुमे वेल्या सूर पोरसां परस व्हड करतलो. तुमच्या सवरेस्परा देवाक घालती जायात आनी हो आशिर्वाद तुमचेर पडटलो. आमेन. भाव भयणांनो, देव हांगर सांगता. इंग्लिशीन वाचूया. नाव इट शॅल कम टू पास इफ यू डिलिजंटली ओबे द वॉइस ऑफ द लॉर्ड युअर गॉड टू ऑब्झर्व केअरफुली ऑल हिज कमांडमेंट which I command you today, that the Lord your God will set you on high above all nations of the earth, and all this blessing shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. भाव भयणांनो, देवाचो आवाज आमकां केन्ना आयको येता. हांव आत्तां हे आमची बायबल क्लास जावच्या पयलीं हांव सिस्टर अभिशाशीन हांव उलयतालो आनी हांव तिका सांगतालो, नोईंग अबाउट गॉड
म्हणजे जेजूचे जाणवाय म्हाका थोडी बहुत जेजूची नोईंग अबाउट जेजूची हांव थोडी म्हाका म्हायती आहा, पूण हांव जेजूक वळखना. म्हायती आहा म्हाका जेजूची, नाजाल्यार तुजी व्हडली वोख ना. पूण जेजू बारी तुजें रिलेशन आहा. जेजूचो आवाज तुका आयको येता. जेजूशीन तूं सदांच वयताय आनी जेजूशीन तूं एका फ्रेंडाशीन उलयताय पळय तो हे जेजूशीन उलयताय तेन्ना भावा भयणांनो जेजूचो आवाज तुका आयको येतलो. आनी देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना तूं देवाचो आवाज आयकताय तेजें उतर तूं पाळून कोत्ताय, तूं म्हणटा सगळ्याहून ह्या संवसाराहून सगळ्याहून व्हरत आपूण तुका करतलो. आपूण ह्या संवसारान तुका सगळ्याहून व्हरतो आपूण करतलो आनी म्हाजी बेसांवां हांव तुजेर वतयतलो. भाव भयणांनो देवाच्या बेसांव आमच्या बेसांवा भाशेन न्हू, बरून चेपून वतयतलो म्हणटा. आनी ती तुका इतकें वतयतलो की तुज्या फुडें वयतली ती, तूं फाटीं उरतलो इतकें तुज्या बेसांव आसतलें. भाव भयणांनो आमी चिंता देव आमकां बेसांव घालूंक सोदिना. देवाचे बेसांव मेळोवपाक थोडे कायदे आसात. देवाक तुवें सोदपाक जाय, तेजो ताळो आयकपाक जाय, तेजे उतरां प्रमाणे तूं जियोवपाक जाय. आपणाक जाय तसो जियेलो आनी सैतानाची कामां केली म्हणून देव बेसांव घालचो ना. सैतानाचें काम कोत्ताय सैतान तुका दितलो तेजें फळ, देवाचें काम कोत्ताय देवाचें फळ तुका मेळटलें. देवाचें उतर आमी पाळून करपाक जाय, तेजो आवाज आमकां आयको येवपाक जाय, आमी तेजेशीन उलोवंक जाय. भावा भयणांनो तुमी जायते टायम आयकता आसतले देव म्हाजेशीन कसो उलयता. हांवें तुमकां सांगलें 31स्टार ह्या टॉपिकाचेर उलय म्हणून देवान म्हाका सांगलें. म्हाजे टॉपीक हांवें जम्प केले, कोंकणीनूय हांवें जम्प केले, इंग्लिशीनूय हांवें जम्प केले. कित्याक देवान सांगलां पळय तें काम करपाक जाय, तेजें उतर आयकपाक जाय. तेका जाय आपणाचो लोक वयर चडलेलो, सकयल धांबलेलो न्हू. कोणाक जाय दोरया पोंदाक रावपाक आनी कितल्या लोकांक जाय दोरया वयर रावपाक. कित्याक तूं पोंदाक रावशी नाल्यार तुजो स्वास काबार जातलो आनी तूं बुडटलें आनी मरतलें. पूण तूं वयर तूं आहाय नाजाल्यार तुका स्वास घेवपाक जागो आहा. आनी देव म्हणटा यू आर द हेड नॉट द टेल, यू आर एट द टॉप नॉट एट द बॉटम. तूं वयर म्हणटा खाला तुजो जागो न्हू. तूं तोंड म्हणटा तूं शेपडी न्हू. पूण आमी शेपडी कशें जियेता भाव भयणांनो, आमी बॉटम फिडर्स जाल्या. कित्याक देवाचें उतर आमी पाळून करिना. देवाचें उतर पाळून करपाक भाव भयणांनो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमकां संवय जाल्या आमच्यो मुठ्यो अश्यो घट धरून रावपाक. देवान तर तुका बेसांव घातला हे मुठ्यो ओपन करपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. सिस्टर वास मनशान देवाक सोदूंक जाय तरीपूण तुमी म्हाका फोटोवन सोदतात. पूण तुमी विचारतात तुका आमी कसो म्हूण फोटयता तर. दावो वांटो आनी थंड फारीक करी नासतना. भाव भयणांनो जेजू कितें म्हणटा तें पळय, म्हाका तुमी फोटयतात म्हणटा. भाव भयणांनो 29 लोक आहा आतां हे बायबल क्लासीन. काल आमची इंग्लीश बायबल क्लासीन 62 लोक आसलो. कित्याक हे बेसांवाचे टॉपीक जावन आसा आनी आयज बरो क्रावड आहा. 29 लोक आहा कोंकणी बायबल क्लासीन. ही बेसांवाची क्लास आनी देव म्हणटा तुमी आपणाक फोटयतात. आमच्या भितर आमी विचारुया भावा भयणांनो, केन्ना आमी टायम टू टायम आमचो दावो वांटो आमी देवाक दिला. क्रिस्तांव आमी, थोडी हिंदू भयण्यो आहा. आमकां देवाचें उतर शिकयता
धावो वांटो तुजो देवाक वचोंक जाय. दिला आमी देवाक धावो वांटो. देव म्हणटा तुमी म्हाका फटयता. देव म्हणटा क्लियरली तुमी म्हाका फटयतात. पूण तुमी विचारतात, पूण आमी देवाक क्वेश्चन करता, तुका आमी कसो म्हूण फटयला? आमी कसो फटयला देवा तुका? आमी दिनान भाव भयणां, धावो वांटो दिनान. आमी चिंता म्हाका 10,000 सॅलरी आहा, हांवें 1,500 तर देवाक दिलो, नाजाल्यार म्हाका 8,500 उरले. हांव चिंतनानी हा. तुवें तुज्या देवाक वळखोंक ना. यू नो अबाउट युअर गॉड, यू डोंट नो युअर गॉड. सॉरी, तुवें तुज्या देवाक वळखोंक ना. कित्याक तूं फिजिकलान आहा. भाव भयणांनो, देवाक दिवपाक जाय तो हुकूम. धावो वांटो तुजो देवाक दिवपाक जावो तो देवाचो हुकूम. तूं दिनाय नाल्यार फुडें मागीर आमी पळोवया कितें जाता पळय. क्रिस्तांवां आमी भाव भयणांनो, हांव तुका खरें सांगता, आमी क्रिस्तांवां, क्रिस्ताक फॉलो करपी तो क्रिस्तांव. क्रिस्ताक फॉलो करपी तो जावन आसा क्रिस्तांव. तूं क्रिस्तांव, पूण तुका देव बेसांव घालता, पूण तुजी मूठ ओपन जायना. तुजी मूठ ओपन जायना. आमची क्रिस्तांवाच्यो मुठी खूब घट रावतात. अशें दिसता तेंच्या हातीक आर्थरायटीस जाला, सुटना तेंची बोटां, देवाक दिवपाक सुटना. रागार जायनाका भाव भयणांनो. देव म्हाजेशीन उलयला, हांव तें तुमकां सांगता. देवाक बेसांव घाल, देव तुका बेसांव घालता. तूं जेन्ना देवाच्या घरान घेवन येताय तेन्ना तेज्या घरान जायते आसतले. फुडें वाचुया. वा सिस्टर. सिस्टर जॉनिना, तुम्ही आपकी और शिराप. तुमी आख्खी पोरजां म्हाका फटोवंक सोदीत म्हणून तुमचेर शिराप. भाव भयणांनो, देवाच्या उतराक तो तूं पाळून करिनाय, देव तुजेर शिराप घालिना. शिराप तुजेर येता. एग्जाम्पल, आदावान सांगलेले ह्या झाडाचे फळ खायनाका. आदावान खाल्ले, ओत्मीक मरण जालें. ते देवाचो सैम आसलो तो तेज्या कडल्यान गेलो आनी देवसाराचो सैम तेज्या भितर येयलो. पयले पातक. देव देवाच्या उतार म्हणटा धावो वांटो तुवें देवाक दिवपाक जाय. दिनाय डिसओबिडियन्स. देवाचे उतार तुवें धरूंक नाय. शिराप तुवें धरूंक नाय म्हणून देव तुजेर घालिना शिराप. तुवें धरूंक ना नाल्यार शिराप. तुवें धरले नाल्यार बेसांव. तुजेर हा. चॉयस तुका. देवाक म्हणनाका अरे हांव जल्मलोलो गरीब आनी मेलो गरीब. भाव भयणांनो, हातीन म्हाज्या मोबायल आहा. सोडलो नाल्यार हाला पडटलो. तूं तुजो मोबायल घे, तूं उडय, तोय सकयल पडटलो. कायदो. बी घातल्या बगर पीक येवचें ना. खंयच्याय फार्मराक इसार, शेतकामत्याक इसार, बी घालिनासतना ताका केन्ना पीक येयला काय म्हणून. खंयच्याय फार्मराक इसार, शेतकामत्याक इसार, बी घालिनासतना कोणाक पीक येयला काय म्हणून. येना भाव भयणांनो. बी घालपाकूच जाय. देवाचे ते देवाक दिवपाकूच जाय. कायदो. देवाचे देवाक दिया भाव भयणांनो. दिना नाल्यार शिराप तुमी आपोवन हाडटात. देवसार दितलो तुमकां. डिसओबिडियन्स ब्रिंग्स डेथ. फायनान्शियल डेथ, स्पिरिच्युअल डेथ, फिजिकल डेथ. डिसओबिडियन्स. देवाचे उतार म्हणटा ओबिडियन्स इज बेटर दॅन सॅक्रिफायस. जेन्ना तूं देवाचे उतार करताय तेन्ना ज्यो सॅक्रिफायस करताय तेज्याहून व्हरत्यो. भाव भयणांनो, आमी देवाक दिनात, पूण देव आमी देवा लागीं मागता आमचेशीन बेसांव. आमकां पयशांनी भर म्हणटा, पूण तुज्या हातीन देवान घातला तें तूं सोडटाय. तुजेशीन समज गाडी आहा, एक स्कूटर आहा,
टाकी फूल केल्या आनी गारा बुकार हाडून दवरल्या, पेट्रोल कोबारूच करिना, आनीक पेट्रोल घालूंक शकता? आनीक पेट्रोल वयतले भितर? ना. जो मेरेन हे पेट्रोल कोबार जायना दुसरें पेट्रोल घालूंक मेळना भावा भयणानो. जो मेरेन तूं तुजो हात देवाच्या कामाक तुजे बी भायर घालिनाय, नाजाल्यार देव तुका तुज्या हातीन कसो घालतलो, कित्याक तुज्या हातीची मूठ आसा. हे मुठीन देव कांय घालूंक शकना. जेन्ना तुवें सोडले तुज्यो बियो पयलींच्यो, तेन्ना देव तुज्या भितर आनीक नव्यो बियो घालतलो. कायदो भावा भयणानो, हांव तुमकां सांगता, वचन आसा कायदो. बेसांव घेवपाचो हो कायदो. आनी फुडें पळोवया कितें म्हणटा पळय ते. वा सिस्टर. म्हज्या घरान कोरो आसचे खातीर सगलो दावो वांटो खोटी कुडीन राखशी घालात. मागीर म्हजी परीक्षा करून घेयात. म्हणटा सोर सोक्तीवून सोरेस्पोर. हांव तुमचे खातीर सोर्गींच्यो माणसां उगडून सुबा आशिर्वाद तुमचेर पोतिना जाल्यार पळयात. भाव भयणानो, देवाचें उतर सांगता, धावो वांटो तुमी म्हाका दिवपाक जाय. म्हाज्या घरान तुमचो धावो वांटो घेवन यात. येवपाकूच जाय. देवाचें उतर सांगता. हात सोडपाचे संवय करा भावा भयणानो. 10 रुपया घालपाचे बंद करा. ऑफर्टरी जेन्ना येता 10 रुपया घालतात. 10 रुपया तूं घालता आनी तुका देवान तुका घर दिवपाक जाय, तुका बंगलो जाय, तुका गाडयो जाय, तुका चाकोर जाय. 10 रुपयांनी 10 रुपयाचे बी 100 रुपया मेळटले. 100 फोल्ड 10 रुपयाक 100 रुपया. 1000 घाल 10,000. 10,000 घाल 1 लाख. 100 फोल्ड ब्लेसिंग. 10 रुपया घालताय आनी तुका घर बांदपाक जाय, बंगलो बांदपाक जाय आनी म्हणटाय देवाचें बेसांवूच ना म्हाजेर. दिनाय. धावो वांटो तुवें देवाक दिवपाक जाय. एवरी मान दिवपाक जाय. कायदो. आनी देव म्हणटा म्हजी परीक्षा कर. देवाचें उतर फर्स्ट कमांडमेंट कितें म्हणटा? म्हाजी परीक्षा करूं नये. सारकें सिस्टर? म्हाजी परीक्षा करूं नये. ओय ब्रदर. पूण हांगोर देव तुका सांगता ह्या स्क्रिप्चरान तुजो धावो वांटो दी आनी आपणाची परीक्षा कर. आपूण तुका स्वर्गीचे जोनेल ओपन करतलो आनी तुजेर आशिर्वाद घालतलो. स्वर्गीचे जोनेल ओपन करतलो आनी तुजेर आशिर्वाद घालतलो. तुजो धावो वांटो आपणाच्या घरान घेवन यो. Bring your tithe to the house of God. The house of God can be your local church. तू जे इगोजेन वयताय पळय थंयसर, थंयच घालपाची गरज ना. थंयच एकाच जाग्यार बी घालपाची गरज ना. आयज हांगर घातली, दुसऱ्या दिसा तुवें जेसेलम घातली, तिसऱ्या टायमार खंय घातली. कंटिन्युअस तुजो प्रोसेस तुवें चालू दवरला. पूण घाल. धावो वांटो देवाच्या राज्यान घाल. भाव भयणांनो, देवाक दिवपाक फाटीं राव नाकाय. एकलोच पूत आपणाचो बापायन, एकलोच पूत आपणाचो ह्या संवसारान ओपलो. एकलोच पूत आपणाचो ह्या संवसारान देवान दिलो. आनी आमी आमच्या हातीन आहा ते आमी सोडूंक सोदिना. धावो वांटो देवाक दिवंक सोदिना. 70,000 तर तुजी सॅलरी आहा, नाल्यार 8,000 तुवें देवाक दिवपाक जाय. आतां 8,000 आवय 8,000 दिवपाक जाय. कायदो. चिंतिनाका आवय म्हणा नाका. मागताना देवा कडेन आवय म्हणनाय. मागताना सारको बिंदास देवा लागीं मागताय. आपणाक घर जाय, बंगलो जाय, तेन्ना तूं चिंतिनाय एक घर बांदपाक 20-25 लाखा शिवाय तुका घर बांदूंक जायना.
25-30 लाखा शिवाय तुका घर बांदूंक जायना तेन्ना तूं देवा लागीं घर मागताय आनी 10 रुपया देवाक घालताय. 10 वांटो सोडूनच दी, ऑफर्ट्रीन 10 रुपया घालताय. बा भयणांनो, कितें म्हणून आमी देवाशीन वयता? बरें, तुज्या बॉल्सान ना त्या दिसा, पूण घाल. कॉन्ट्रिब्युशन तुजें मिनिंगफूल आसपाक जाय, सिग्निफिकंट आसपाक जाय. आमकां देवाच्या उतरान गॉस्पलान मेवता की एक बायल येता आनी एक गिरेस्त मनीस येता. आनी हो गिरेस्त मनीस बरो व्हडलो अमावंट घालता भितर, आनी एक गरीब बायल येता आनी 2 आणे आसता ते कडेन, 2 आणे, ते 2 आणे काडटा आनी देवाच्या ऑफर्ट्रीन घालता. 2 आसता ते 2 काडटा आनी ऑफर्ट्रीन करता. जेजू म्हणटा सगळ्याहून व्हरतें डोनेशन तेणें दिलें, सगळ्याहून व्हरती बॅट हे बायलेन दिल्या, कित्याक आहलें तितकें ताणें घातलें. आनी हो गिरेस्त मनीस आहलो, ह्या गिरेस्त मनशान आपणाशीन सुबेज आहलें तें घातलां, पूण एक गरीब मनशान आहलें तितकें घातलें. सिग्निफिकंट, तुजें कॉन्ट्रिब्युशन शूड बी सिग्निफिकंट. तुका चिमटो येवपाक जावं जेन्ना देवाक दिताय पळय तेन्ना, पूण खुशान काळजान दी, कित्याक तूं तेजो मोग करताय म्हणून दी, कित्याक ताणें तुजेर बेसांव उलयलां म्हणून दी. बा भयणांनो, खुशाल काळजान आनी देवाक मोग करता म्हणून दिवशी हांव तुका गॅरंटी सांगता, देव तुज्या पयशांनी रावचो ना, तुका बेसांवांनी भरतलो, तुका बेसांवांनी भरतलो. 4 वर्सां जालीं बा भयणांनो, 4 वर्सां आमच्या घरांत कांयच मेजर आमकां प्रॉब्लेम जावंक ना, कित्याक आमच्या पयशांचेर देवान प्रोटेक्शन घातलेलें, कित्याक तेजें उतर सांगता तें आमी करता. प्रोटेक्शन घातलां ताणें आमच्या पयशांचेर. आतां ते फुडल्या स्क्रिप्चरान दाखयता. प्रेज गॉड. वा सिस्टर. तुमचे खातीर हांव तोडाक तुमचे जमनींतल्या उत्पन्नाचो नाश करूंक दिवचो ना, आनी तुमच्या मोळ्यांनी दाखवेलीची फळां पिकेच्या वेळार आदी इबाड जावं हांव दिवचो ना, म्हणटा सर्वशक्तिवन सर्वेस्पर. आमेन. बा भयणांनो, तूं जे बी घालताय तेजी म्हणटा आपूण सुरक्षा करता. देव सांगता की तूं जी बी घालताय, जेन्ना तूं तुजी बी घातली, तुज्या पयशांचेर, तुजे गिरेस्तकायेचेर म्हाजी राखण आपूण म्हाजे आंच बोडवे सोडटलो, हांव तुजेर हेज घालतलो, म्हणजे एक बाउंड्री घालतलो. तुज्या घरा कडल्यान एक बाउंड्री घालतलो, कसलेच वायट तुका आदवचें ना. डॉक्टरान तूं पयशे मोडचे नाय, तुजे अननेसेसरी तुज्यो गाडयो रिपेराक येवच्यो ना. अननेसेसरी तुज्यो गाडयो रिपेराक येवच्यो ना. घरांतल्यो वस्तू तुज्यो मोडच्यो ना, कित्याक देवाचें बेसांव देवान सगळ्याचेर तुजें बेसांव घातलेलें. आनी बा भयणांनो, हें देवाचें उतर आमच्या लायफान घडटा तें आमी पळयलां. आमच्यो वस्तू मोडना, आमचेर देवान आपणाची शीम घातलेली आसा आमच्या घरा सरभोंवतणी, एक बाउंड्री घातल्या ताणें. ताका लागून बा भयणांनो, 10 वांटो देवाक दिवपाक जाय. दिनान आतां चालू करा. देवाक ब्लेम करिनाका आपणाशेन पयशे ना म्हणून. दिल्या बगोर तुका मेवचे ना. गिव एंड इट शॅल बी गिवन. जो कोण बी घालिना तेणेन पिकाची आनी अपेक्षा करपाची न्हू. स्टॉप. बी द डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचे उतर जोगपी जा. भाव भयणांनो, आमी दिवंक सोदिना आनी कोणें दुसऱ्यांनी दिला तें आनी खावंक सोदता. तशें जायना भाव भयणांनो.
देवाच्या राज्यान उदार काळजाचो तुवें आसपाक जाय, कित्याक देव उदार. आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान ओपलो भावा भयणांनो, उगडास धरा. आपणाच्या एकल्याच पुताक दिलो नाल्यार आपणाची गिरेस्तकाय वाटली तेणें. आनी ह्या गिरेस्तकायेक आमी ना म्हणटा. हांव ना म्हणटालो. म्हाका कोणी बेसांव घातले हांव ना म्हणटालो. पूण देव म्हाजेशीन 31 उलयलो, 31 तारखेर उलयलो. आपूण म्हणूंक लागलो सुपरनॅचरली तुज्या अकाउंटान पयशे घालूंक शकना. कोण ना कोण येवन मनीस तुका बेसांव दितलो. ते बेसांव तूं घेवपाक शीक. आनी त्या दिसाच्यान भावा भयणांनो हांव सदांच सगल्यांक सांगता, कोणाक मिनिस्टर करता तांकां सांगता, आनी जायतीं जाणां हांगर आहात जी मिनिस्टर करता पळय तांकां हांव सांगता, कोणेनूय तुका म्हटलें देव बरें करूं. आमच्या गोंयच्या भिकाऱ्यांक पासून सोयी आहा. देव बरें करूंक म्हणटात. आमची गोंयची भिकाऱ्या पासून देव बरें करूंक म्हणटा भावा भयणांनो. आनी जेन्ना ती देव बरें करूंक म्हणटा आमेन म्हूण आनी तुजेंय देव बरें करूंक म्हण. भावा भयणांनो, हे देव बरें करूंक म्हणटाय तूं, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर ते देवाचें बेसांव उलयताय आनी ह्या उतराक पदवी आसा. तूं म्हटलाय ते एक टायम तो भिकारी तुका आनी थंयसर दिसती पडचो ना. देवान ताका बेसांव घालून हे भिक्षा करपाचे हितूंतलो काडून उडयलो आसता. नकोय तूं कितें उलयलें तें तुका खबर ना. ताका लागून हांव आतां कोणाक प्रीच करता तांकां हांव सदांच सांगता म्हूण थँक्यू, आमेन म्हूण, आनी देव तुजेंय बरें करूं. प्रेज गॉड. हालेलुया. फुडें वा सिस्टर. तेन्ना सगळीं राष्ट्रां तुमकां सुभागी म्हणटलीं, कित्याक तुमी एक संतोशाचो देश जावंक पावतल्यात. आमेन. केन्ना तुमकां म्हणटले, केन्ना भावा भयणांनो, जेन्ना 10वो वांटो तूं देवाक दिताय तेन्ना तुका सुभागी म्हणटली. सगळीं राष्ट्रां तुका सुभागी म्हणटली. देवाचें बेसांव तुजेर आसा म्हणटली. भावा भयणांनो, देवाचें बेसांव आसप म्हणजे तुजें देवा बारीक कनेक्शन बरें आसा. कोणाचेरूच बेश्टेच देवाचें बेसांव येवचें ना. तेजें देवा बारीक कनेक्शन बरें आहा म्हणून देवाचें बेसांव येता. भावा भयणांनो, देव तुजेशीन उलयता ह्या वेळार. 4 स्टेप्स आहा. फर्स्ट स्टेप, 10वो वांटो देवाक दिवपाक जाय. कितकी सॅलरी आसूंक तुजी भावा भयणांनो, कितकी आसूं, 10वो वांटो देवाक दिवपाक जाय. दुखता 1 लाख आहा आनी 10,000 11,000 तुका दिवचे पडटा, दी 11,000. कित्याक 1 लाखाचें काम देवान तुका दिलां. 11,000 तुका म्हयन्याक दिवचे पडटा, दी. जेन्ना दिताय तेन्ना तुका सर्गीचे दार ओपन करतलो. देवाचें उतर, म्हाजें उतर न्हू. आनी हांवें म्हाज्या लायफान वाड पळयल्या भावा भयणांनो. म्हाज्या लायफान हांवें वाड पळयल्या, कित्याक म्हाज्या पयशांचेर देवाचो तेणेन एक बाउंड्री घातलेली आहा, एक शीम घातलेली आहा. आनी देवसाराक म्हाज्या पयशांक हात लावंक मेळना. म्हाजे पयशे अननेसेसरी वेस्ट जायना. ताका लागून पयलो 10वो वांटो देवाक दिया. प्रेज गॉड. हालेलुया. वा सिस्टर. सर्वेस्पराचो आशीर्वाद ग्रेस्काय हाडटा. आमचो कोश्टी रोहित तातूंत कांयच चोडूंक शकना. आमेन. सर्वेस्पराचो आशीर्वाद गिरेस्काय हाडटा. इंग्लिशीन अशें म्हणटा, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स वन रिच and he adds no sorrow with it. सर्वेस्पराचो आशीर्वाद गिरेस्काय हाडटा. कोणाचो आशीर्वाद? सर्वेस्पराचो. सर्वेस्पराचो आशीर्वाद केन्ना आसतलो? जेन्ना तूं तेजे उतरा प्रमाणे जियेता, तेजो ताळो आयकता, तेज्या बारी तुजो संबंद घट जाल्लो आसा, तूं तुज्या देवाक वखता,
तेन्ना सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर आसतलो. जेन्ना तूं तुजो 10वो वांटो देवाक दिताय तेन्ना सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजे गिरेस्तकायेचेर आसतलो. आनी जेन्ना तो तुका गिरेस्त कोत्ता भावा भयणांनो, तो दूख हाडिना, शांती हाडटा. सर्वेस्पराच्या गिरेस्तकाय बारी शांती येता. उचामळ जायनाय तूं हे गिरेस्तकायेन. कित्याक हे गिरेस्तकायेक तूं व्हडलो जागो दिनाय, तूं देवाक व्हडलो जागो दिताय आनी तूं गिरेस्त पासून आहले नाल्यार तुजे हात रोखडेच सुट्टात देवाक दिवपाक. कित्याक तूं शिकलाय, तुजे हात ओपन करपाक तूं शिकलाय, तुवें पळयलाय, तुवें अनुभवलाय. जितक्यो सुबेजांव बियो ह्या संवसारान ओंपता तितकी आनीक बेसांवां म्हाजेर येता. बी काडल्याय आनी ओलतरीर धरल्याय आनी बी काडल्याय आनी धरल्याय थंयसर वयर, केन्नाच ओपोंक नाय. पीक मेळचें ना भावा भयणांनो. देवा कडेन तुवें मूठ तर तुजी ओपन करूंक नाय, पीक मेळचें ना. रागार जायनाकात भावा भयणांनो सांगता म्हणून. मूठ ओपन करपाक शिकोया. हे नवे वर्स 2023 सगल्यांचेर देवाचें बेसांव आसूनी. ही मूठ ओपन जाल्या उपरांतूच बेसांव येतलें. मूठ बंद धरून तुका देवाचें बेसांव घेवंक शकनाय. तूं आतां म्हणूंक शकनाय देवा बेसांव घाल म्हाज्या हातीन, कित्याक तुजी मूठ ऑलरेडी बंद आहा, तुज्या हातीन आहा. ते पयले रिलीज कर आनी मागीर देव तुजो हात ओपन आहा तो पळयतलो, आनीक बियो घालतलो. त्यो पुत्तून वच आनी पुत्तून वप, आनीक येतल्यो, आनीक वप, आनीक येतल्यो. आनी सडनली पळयतले तूं गिरेस्त जालाय. कळचें पासून ना तूं गिरेस्त जालाय. कित्याक हे गिरेस्तकायेचेर तुजो फोकस ना. देवान गिरेस्त केलो तुका, मनशान न्हू. देवान गिरेस्त केलो. मनशा कडल्यान बेसांव येयला जायत, पूण गिरेस्त करपी देव. द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स वन रिच. देवाचो आशिर्वाद तुका गिरेस्त करता. मनशा कडल्यान तो आशिर्वाद येवंक, पूण तुका बेसांव देवा कडल्यानूच येता. प्रेज गॉड. हालेलुया. वा सिस्टर. तुजे दौलतीन आनी पयल्या फळांतल्यान सर्वेस्पराक मान दी. तेन्ना तुजे कडेन गोनवान भरतले आनी तुजे दाबे सोऱ्यान व्हांवतले. आमेन. भाव भयणांनो, देवाचें उतर इंग्लिशीन अशें म्हणटा, Honor the Lord with your possession and with the first fruit of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. देवाचें उतर म्हणटा, देवाक व्हरतो जागो दिया. तुजे गिरेस्तकायेन जे तुजीशीन आसा तेका देवाक भोजा, आर्गां दिया, महिमा दिया. देवा हें सगळें तुवें म्हाका दिलाय, हें घर म्हाका दिलाय, ही गाडी म्हाका दिलाय, एक डेली जेवण म्हाका मेवता. देवाक आर्गां दी. आनी जेन्ना तुका पयलो पगार मेवता, तो पयलो पगार जावन आसा देवाचो, तो देवाक दिवपाक जाय. फर्स्ट फ्रूट म्हणजे जे तुज्या हातीन पयले टायम येता ते देवाक दिवपाक जाय. समज तुका 10,000 सॅलरी आहा, तूं कितें कोत्ताय, 8,000 काडटा आनी देवाक दिता आनी 2,000 तुका दत्ताय. आनी तूं म्हणटाय देवा तुका व्हरतो जागो दिता, 8,000 हांव तुका दिता, फकत म्हाका 2,000 दत्ता. व्हरतो जागो देवाक दिलो. फर्स्ट फ्रूट देवाक दिले. गाडी हाडली, समज 10 लाखाची गाडी हाडली, वयताय आनी कोणाकूय बेसांव घालताय. फर्स्ट फ्रूट वयताय, कोणाकूय दिताय, ब्लेसिंग जाताय तूं कोणाकूय. फकत तुवें हाडली, तुवेंनूच खाल्ली आनी तुवेंनूच हें केलें म्हणून जायना. Honor your Lord with your possession and with the first fruit of your increase. जेन्ना तुजे भितर वाड जाता, जेन्ना तुका सॅलरी मेवली, जेन्ना देवान तुका बेसांव घातलें, पयली सॅलरी एवरी म्हयन्याची म्हणून हांव पयली सॅलरी, तेन्ना देवाक दी, देवाक आर्गां दी. दुसरो पॉयंट, पयलो जालो 10वो वांटो, दुसरो फर्स्ट फ्रूट. पयले तुज्या पीक, पयली पीक, जावं गाडी हाडली, जावं तुका नवें काम मेवलें, देवाक दिवपाक जाय. एक वांटो देवाक दिवपाक जाय. 2 जाले.
आनी तेन्ना देव तुजे सगळे बोत्तलो, बेसांवांनी तुका बोत्तलो, तूं वाडटलोय, चोडटलोय. भाव भयणांनो, देवाचें उतर हें, आनी हें उतर पाळून करची नाल्यार देव तुका दितलो ही गॅरंटी. कित्याक तेजें उतर तेणेन पाळून करपाक जाय. आमी तेजें उतर पाळून करता आनी तेणेन आपणाचें उतर पाळून करपाक जाय. तेका लागून Psalms 89:34 म्हणटा, माय कवनंट वील आय नॉट ब्रेक, आय वील नॉट ऑल्टर द वर्ड्स ऑफ माय माउथ. कोंकणी सिस्टर कितें? म्हजो करार हांव कधीच मोडचो ना. दिल्लें उतर हांव कधीच फाटीं घेवचो ना. दिल्लें उतर आपूण फाटीं घेवचो ना. देवान तर उतर दिला तो करार, आनी हो करार देव मोडचो ना. तुज्या देवाक तूं वखोन घेवंक जाय, तुवें तुज्या काळजान भितर घालूंक जाय. देवान तर उलयलां तें घडटलें म्हणजे घडटलें. Amen. पूण आमी करिनात भाव भयणांनो म्हणून आमचेर बेसांव. आनी तेका लागून ह्या वर्सा आमी हें करुया सगळें. प्रेज गॉड. वा सिस्टर? भाव बरें करून विसरूं नाकात, कित्याक असले येवन देवाक मानवतात. आमेन. आनी इंग्लिशीन अशें म्हणटा, बट डू नॉट फॉरगेट टू डू गूड अँड टू शेअर, फॉर विथ सच सॅक्रिफायस गॉड इज वेल प्लीज्ड. डू नॉट फॉरगेट टू डू गूड. कोणाक गरीबाक पळयलोय भाव भयणांनो? तिसरो स्टेप, आर्म्स गिवींग. आर्म्स गिवींग म्हणजे दान दिवप. दान दिवप. कोण आतां तुका गरीब दिसती पडलो, ताका जेवण ना, तूं कितें करताय? बिस्किटीचो पुडो घेताय नाल्यार एक जेवण घेताय आनी व्हरताय आनी ताका दिता. गरीबा कोणाशीन कापडां ना, तूं गेले कापडां दिली. डू नॉट फॉरगेट टू डू गूड. कापडां दिली, कोण जेवण दिता, हें दिता, पूण तिनूय मिक्स करिनाका. तिनूय सेपरेट भाव भयणांनो. नाजाल्यार कितें थोडे हांव खूब लोकांक मिनिस्टर करता आनी ती कितें करता, कन्फ्युजन. तायत म्हणटा आनी तायतान आपणाचे आमसूय म्हणटा आनी आपणाचे फर्स्ट फ्रूटूय म्हणटा आनी आपणाचे सीडूय म्हणटा. ना, 10 वांटो सेपरेट, फर्स्ट फ्रूट सेपरेट. फर्स्ट फ्रूट तूं डेली घालचें ना, कित्याक तुका डेली नवें काम मेळना. डेली तूं नवी गाडी घेयनाय, तें चुकोवन केन्नाय तेन्ना तुवें दिवप आसता. पूण 10 वांटो एवरी मंथ. आतां बरें करप. तुका दिसती पडलो, समज कोण गरीब दिसती पडलो, सदांच दिसती पडटलो म्हणून ना. दिसती पडलो तेन्ना तूं ताका उदार जाताय, तुजें बरेंपण दिताय. तिसरें फळ. पूण तिनूय सेपरेट, तिनूय मिक्स करिनाका, बंडल करिनाका. आनी तुजो सगळो आख्खो वांटो 10 वांटो तुवें देवाक दिवंक जाय आसलो, ते 2-3 हजार तूं मोडटाय आनी म्हणटाय आमी केलें, देवाचें काम आमी केलें. ना भाव भयणांनो, 3 सेपरेट मॅटर. एक जालो तुजो 10 वांटो, दुसरो जालो तुजो फर्स्ट फ्रूट, तूं कितें नवें तुज्या हितून हाडलाय पळय तें. तिसरें, कोणाक पळयताय ताका बरेंपण दिवप. तिनूय सेपरेट, तिनूय सेपरेट, जॉयंट करिनाका. ताका लागून उदार काळजाची जावंक जाय. कोण दिसती पडलो कुड्डो दिलो ताका, कोण पांगळो आहलो दिलो ताका, कोणाक पयले ताका तान लागल्या इल्ली उदकाची बॉटल दिली ताका. व्हडले एक्सपेन्स ना हें करपाक. पूण देव जेन्ना तूं हें करताय तेन्ना तुका बेसावन भरतलो. सुटपाक जाय भाव भयणांनो, उदार जावपाक जाय. आनी हांव जाणा खूब जाणां जातात उदार, खूब जाणां उदार जातात. कित्याक हांव जाणा कितको लोक मिनिस्ट्रींग ब्लेस करता पळय तो. पूण मिक्स करिनाका. हांगर कितें करता, मिक्स करता. तिनूय 3-4 सगळे मिक्स करता आनी म्हणटा आमी देवाक दिले. ना, 10 वांटो सेपरेट, तुजे फर्स्ट फ्रूट सेपरेट, आर्म्स सेपरेट, ऑफरिंग सेपरेट. प्रेज गॉड. हालेलुया. वा सिस्टर? वाचतो ब्रदर. माईक बोना. दियात आनी तुमकांय देव दितलो.
बोरें चिपकार माप दामून चेपून आलो आनी ओतोसोर सुयेन बोरलोले. देव तुमचे उंचीत घालतलो, कित्याक जे मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान देव तुमकांय दितलो. आमेन. भाव भयणांनो, पयलें उतर कितें आहा? दियात. पयलें उतर दियात. दिल्या बगर जावचें ना. दियात आनी तुमकां देव दितलो. केन्ना? केन्ना देव दितलो? भाव भयणांनो, केन्ना देव दितलो? जेन्ना आमी दितात पळय तेन्ना. दियात पयले. आमच्या कडल्यान पयलें एक्शन आहा. आमी पयले दिवपाक जाय आनी तुमकां देव दितलो. कसो दितलो? कोण कितकी जाणां शेतान काम केल्लीं आहा? शेतान काम केल्लीं कितकी जाणां आहा? भरून. केन्ना साक भरला? तांदळाचो साक भरला तुमी केन्ना? जेन्ना केन्ना शेतान गेल्यान तेंकां विचारा. चेपतात, हालयतात, भरून चेपून दामून ओतोसोर सुयेन बोरोसोर. जेजून जेन्ना 6 जारांची मिरेकल केली तेन्ना देवाचें उतर म्हणटा सारके ओतोसोर भरलेले ते. ओतोसोर वयर सारके दामून चेपून. केन्ना भाव भयणांनो, जेन्ना तूं दिताय, जेन्ना तूं बी घालताय, ओंपताय, आनी हे देवान म्हाका ह्या उतराशी नेलो. दी आनी तूं दिताय म्हणून आपूण तुका बेसांव धाडटा आनी तूं तें बेसांव घेयनाय. दी आनी तुका हांव दितलो. कोणा कडल्यान दितलो? मनशा कडल्यान दितलो. कोण तरी येतलो आनी तुका बेसांव म्हणून दितलो. एक 2 दीस आदी थर्सडे दीस एक सिस्टरीक मिनिस्टर करतालो. कॅन्सर आहा तिका आनी कॅन्सरी भायर गेली ती. कॅन्सर तेजो कंप्लिटली अपरूट जालो आनी हांव जालें तिका 1.5 वर्स सुमार हांव तिका मिनिस्टर करता. आनी केन्ना भाव भयणांनो, ती म्हणटा आपणाक तुवें मागल्या उपरांत आपणाक बरें दिसता. हांवें म्हटलें हांव मागता म्हाज्या मागण्यांनी न्हू, देवाच्या उतरान ना. पूण ब्रदर तूं आपणाक मागल्या. आनी मागीर सगळें आमचें कॉन्वर्सेशन जालें, मागणें सगळें जाल्या उपरांत मागीर म्हणूंक लागली, ब्रदर आपूण म्हणूंक लागली, तुका एक धाकटुलें आपूण म्हणूंक लागली, तुका एक धाकटुलें एक देणें धाडटा म्हणूंक लागली. तुजो गूगल पे नंबर आपणाक सांग. आतां 31स्टार तर म्हाका तेणें विचारलेलें नाल्यार हांव म्हणपाचो ना. पूण 31स्टार म्हाजी शिंद्यो उलयलो आनी म्हणूंक लागलो, बेसांव कोण घालता ना म्हणूं नाका. बेसांव कोण घालता ना म्हणूं नाका. हांवें तें घेतलें आनी हांव म्हाजे रातचे म्हाजी हॅबीट आहा की रातचो हांव प्रेयर करूंक बसता. आतां कितकी लेट जावन 1 जाला, हांव कोणाक 1 बसून मिनिस्टर केला नाल्यार 1 हांव बसतलो आनी हांव मागणें करतलो देवा लागीं. आनी हांव जेन्ना हें मागणें करतलो 1 जाल्लें त्या दिसा आनी हांव मागणें करतलो आनी देवाक म्हटलें, देवा ही बी तुज्या राज्यान घातल्या, हें म्हाज्या राज्य न्हू, हें तुजें राज. तुज्या राज्यान हें बी घातल्या, ही म्हाका ओंपपाक जाय. कोणाक ओंपपाची ती तूं म्हाका सांग. टाक करून म्हाका नांव दिलें. सकाळीं उठलो, ते भयणीक फोन केलो आनी म्हटलें तुजो फोन पे चलता? ती म्हणूंक लागली, वय ब्रदर चलता. हांवें म्हटलें हांव तुका एक बेसांव धाडटा. ना ना नाका म्हणूंक लागली. हांवें म्हटलें तूं हा म्हूण, तूं ना म्हूण. हांव म्हटलें ऑलरेडी धाडटा, कित्याक देव म्हाज्या कडेन उलयला. आनी तेन म्हाका दिल्लो एक एमावंट, तेज्याहून तितकोच एमावंट हांवें मॅच केलो आनी हांवें ताका दिलें. कित्याक सांगता भाव भयणांनो, म्हाजें वर्तेपण सांगना. कित्याक लागून सांगता तें सांगता. कित्याक देवाक हांवें सांगलां, कोणूय म्हाजे मिनिस्ट्रीन पयशे घालूं, हांव तितूंतलो 1 रुपया खावचो ना. हांव कोणाक तें बेसांव जातलो कितकोय व्हडलो एमावंट येवं. एक भयण येयली UK सावन, £100 काडून दिले. आपणाक म्हणूंक लागली टायम मेळोंक ना पयशे एक्सचेंज करपाक. £100 काडून म्हाज्या हातीन घातले. हांवें ते भयणीक सांगलें, सिस्टर म्हटलें तुवें म्हाका बेसांव घातला, हांव घेता, पूण हितूंतलो 1 रुपया हांव मोडचो ना. हांव हे £100 दुसऱ्याक कोणाक दितलो.
कित्याक हांवें देवाक क्लियरली सांगलेलें तूं म्हाका तुका जाय हांव बेसांव जाल्लो हांव कितें घेता हांव दुसऱ्याक बेसांव जातलो ही गॅरंटीड. हांव शिकलो भावा भयणांनो उदार जावपाक. देवान म्हाका उदार मनाचो केलो. म्हाज्या मनांतल्या टेन्शनां काडून उडयलीं. हांव चिंतिना. हांवें म्हाज्या लायफान पळयलें की देवाचो हात म्हाजेर आसा सगळें देव घडोवन हाडटलो. काल सिस्टर रेचल सांगताली इंग्लीश बायबल क्लासीन 33 lakhs म्हणटा तेज्या घोवाच्या ट्रिटमेंटाक. 33 lakhs सिस्टर न्हू सिस्टर रेचल. Yes, brother. Around 34 lakhs we spent, brother. 34 lakhs म्हणटा. भाव भयणांनी 34 lakhs धाकटो अमावंट न्हू. पूण 34 lakhs देवान तिका दिले. हांव सोजमोंक शकता ती कितें म्हणटा पळय ती. कित्याक 2003 जेन्ना म्हाज्या चेडवा बारीक व्हडलेले तेन्ना म्हाका 3 लाख लागलेले. एक पयसो नासलो म्हाजेशीन. एक पयसो नासलो पूण देवान म्हाका दिलो. देवान म्हाका ह्या पयशांनी भरलो. देव उदार मनाचो देव दिता. आमी जेन्ना वायट हितून पडटा तेन्ना देव आमकां निवारता. भाव भयणांनो दी आनी तुका देव दितलो. दिल्या बगर बी घातल्या बगर पीक सोदूंक उपारना. आनी आमी क्रिस्तांव बी घालूंक सोदिनात. आमच्यो मुठयो घट धरून आसा. देवाक दिवपाक आमकां त्रास जातात भाव भयणांनो. आमचें घर कशें चलतलें आमची चूल कशी चलतली हें चिंता हांव. देव म्हणटा फाल्यां कितें खातलोय तें तुका पडलेलें ना आपूण तुका दितलो. वारा वयली सुकणीं फाल्यां कितें खातलें ती चिंतिना. तुमकांय चिंतपाची गरज ना. तुमकां जाय पळय तें हांव दितलो. कित्याक आमी आमच्या देवाक आमी ओपोंक ना. आमच्या देवाची आमकां गजाल खबर आहा पूण आमचो तेज्या बारी संबंद ना. तुजो देवा बारी संबंद आसपाक जाय भाव भयणांनो. दी आनी तुका दितलो. बी घाल. तुज्या हातीन बियो येयल्या वोप भाव भयणांनो. हांव तुमकां सांगता म्हाज्या लायफान हांवें वाड पळयल्या. हांव व्हडलो गिरेस्त मनीस न्हू पूण म्हाज्या पयशांचेर देवाचें बेसांव आसा. आनी हांव कोणाक हें बेसांव घालता तो मनीस बेसांवांनी भोगता. आनी हांवें जायते टायम सांगल्याय. एक दीस हांव असोच मिनिस्टर करपाक गेल्लो आनी हेल्थ वेन गेलो आनी एक भयण म्हणूंक लागली म्हाका तुज्या मिनिस्ट्रीन JCLMान पयशे घालपाक जाय. हांवें सिस्टर मरिनाक फोन केलो आनी म्हटलें सिस्टर ती पयशे दिवंक सोदता कितें करूं. ती म्हणूंक लागली ब्रदर घे म्हणूंक लागली. आनी जेन्ना ब्रदर जॉन्सन येता तेन्ना तूं ताका वरांनी दी. आनी दुसऱ्या म्हयन्यान ब्रदर जॉन्सन येवपाचो आसलो. हांवें घेतले 5,000 ताणें दिल्ले. 5,000 घेतले म्हाजेशीन धरले. ब्रदर जॉन्सन येयल्या उपरांत हांव ब्रदर जॉन्सनाक मेवलो आनी ब्रदर जॉन्सनाक म्हणलें ब्रदर हे 5,000 जेन्ना हांव देवाचें उतर दिवंक गेल्लो तेन्ना दिल्ले. हे तुजे मिनिस्ट्रीक तेणें दिले आमच्या मिनिस्ट्रीक दिल्या. तेज्या हातीन घातले. ब्रदर जॉन्सनान ते घेतले आनी म्हणूंक लागलो हे आपूण तुज्या हातीन घालता म्हणूंक लागलो. 5,000 एक सेकंड पासून घेवंक ना भावा भयणांनो. एक सेकंड घेतले म्हाज्या हातींतले. घेवंक ना न्हू घेतले म्हाज्या हातींतले. म्हाज्या हातीन घातले. हे आपूण तुज्या मिनिस्ट्रीन घालता म्हणूंक लागलो. तुका कोणाक दिसता तूं बेसांव जावपाचो तूं जाव म्हणूंक लागलो. 5 देपा चलोंक ना भावा भयणांनो. एक भयण येता आनी म्हाका म्हणटा म्हाजे 40,000 कोणें चोरले. हांवें म्हटलें हे तुजे हे हांव 5,000 आहा ते हांव तुज्या हातीन घालता आनी हे 5,000 तुजे कोणें पळय चोरल्या तेज्याहून तुका दोबरात आनी तुका तुजे 40 चोरल्या तुका 80,000 हे 5,000 हाडटले आनी हांव तेज्या हातीन बी घालता. हात सोडपाक शिकपाक जाय. आनी विटनस मानसी आहा. मानसीच्या फुड्यान दिल्या. विटनस ना म्हणून ना मानसीच्या फुड्यान दिल्या. हांवें बोल्सानात घातलो आसले तितके काडले आनी दिले ताका. हांव म्हाजे मिजास म्हणून सांगना. हांव तुमकां सांगता कित्याक अशें करपाक जाय. जो मेरेन तूं दिना तुका मेवचें ना. कायदो इट इज अ लॉ.
शेतकाम ती शेतान बी ओपल्या बगर ताणें पीक चिंतपाक जायना. बी घातल्या उपरांतूच पीक येतले. बी घालपाचें काम आमचें, पीक दिवपाचें देवाचें. बी घालपाक शिकात भावा भयणांनो ह्या नव्या वर्सान. खंयचेय इगोर्जेन तुमी आसूं, खंयचे मिनिस्ट्रीक तुमी हेल्प करता जावं, कंटिन्यू करा. कोरिना आतां चालू करा. 4 भाशेंची आमची ऑफरिंग आसता. एक जालें 10 वांटो, दुसरें पयलें फळ, तिसरें गरिबांक दिवप. प्रेज गॉड. आनी चवथें पळोवया भावा भयणांनो. आनी हेर बी बरे जमनीत पडलें. तें किल्लोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आमेन. भाव भयणांनो, जेन्ना आमी बी घालता, हे बी म्हणजे ऑफरिंग, लाव ऑफरिंग. केन्ना आमी मिनिस्टर करूंक वयता, लोक आमकां लाव ऑफरिंग दिता. हेका लाव ऑफरिंग म्हणटा. हे फर्टायल सॉयलान घालचें पडटा. कोण आपणाची बी ज्या जाग्याचेर पीक येवचें ना त्या जाग्यार आपणाची बी घालचो ना. देवूय आमकां तेच सांगता. जेन्ना तूं तुजी बी घालताय, तेन्ना ती माती पळय. ती माती बरी हा रीच हा नाल्यार पळय. बरी जमनीर पडोनी म्हणटा तो. बरी जमनीर, बरी जमीन सोदून काडूंक जाय. बरी मिनिस्ट्री सोदून काडूंक जाय. जी मिनिस्ट्रीन तुका वाड आनी चड मेवल्या, ते मिनिस्ट्रीन तुवें ही बी घालपाक जाय. आतां ही चवथी ही सेपरेट 4य सेपरेट भावा भयणांनो, 4य मिक्स करिनाका. आनी ही बी तुका जाय पळय तेन्ना घाल. सदांच घालूंक जाय म्हणून गरज ना. तुका जाय पळय तेन्ना घाल, पूण बरे मातयेन घाल. एकूच हितून कंपल्सरी हा म्हणटा ती म्हयन्याच्या म्हयन्या 10 वांटो. कामांक लागताय ते वन्स इन अ वायल कामांक लागतले. गाडी घेतली वन्स इन अ वायल तूं घेतले आनी तुवें देवाक दिवपाक जाय थोडे तुजें कितें तें. कोणाक गरीबाक तुका मेवता पळय तेन्ना, कोण तुका दिसता सदांच तुका गरीब दिसचें ना, सदांच गरीब तुजेशीं येवचें ना. पूण ही चवथी जी आसा, बरी जमनीर तुजी बी घालप, बरी मिनिस्ट्रीन तुजी बी घालप, तुका देव पीक दितलो 30, 60, 100. माती कसली चूज केल्या तेजेर आसा. 30, 60, 100 गॅरंटीड भावा भयणांनो. गॅरंटीड देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आनी 2 वांटो ना भावा भयणांनो. देव एक उलयता आनी करता एक तसलो देव न्हू हो. देव तर तुजेर बेसांव उलयता, तो बेसांव तुका ऑलरेडी दिला तेणें. तूं जाणा जावपाक जाय तुजें करपाक. आनी ह्यो 4 वांटो दाखयल्या पळय त्यो. पयली वाट 10 वांटो देवाक दी म्हयन्याच्या म्हयन्या. दुसरी वाट जेन्ना पयले पीक तुका येता, पयली सॅलरी तुका येता, पयले तूं समज गाडी घेतली, देवाक कितें आहा तें देवाक दी. तिसरें गरीब तुका कोण दिसलो तेका आदार दी. उदीक दी, खावपाक दी, पिवपाक दी आनी तेका न्हेसपाक दी. आनी चवथी तूं जेन्ना तुजें लाव ऑफरिंग दिता, बरे मातयेन घाल. बरे मातयेन म्हणजे ज्या जाग्यार तुका वाड जाल्या तुजी, ती जावन आसा तुजी बरी माती. देवाचें उतर ज्या जाग्याचेर तूं शिकले, ती जावन आसा तुजी बरी माती. त्या मिनिस्ट्रीन तुजे पयशे घाल आनी देव तुका 30, 60 आनी 100 बेसांव दितलो. गॅरंटीड भावा भयणांनो. आमी दिवंक ना म्हणून आमकां मेळोंक ना. यू हॅव नॉट गिवन, दॅट इज वाय यू हॅव नॉट रिसिव्ड. फॉर्म्युला इज गिव अँड यू शॅल रिसीव. प्रेज गॉड. हालेलुया. सिस्टर वास. सांगता ते मनान दवरात. जी कोण तोंडान बोलतात ती तोडे लुंतात.
आणि जी कोण चोड वोंपतात ती चोड लुंवतात. आमेन. भाव भयणांनो, तू कितक्यो बियो घालताय तेजेर तुजी पीक मांडलेली आसा. तू कितकी बी घालताय, थोडे वोंपशी नाल्यार थोडे पीक जातले. चोड वोंपशी नाल्यार पीकूय तुजे चोड आसतले. 10 रुपया लव ऑफरिंग म्हणून घातले आनी 10 लाख तुका जाय, तशें घडचें ना. 10 बियो घातल्या आनी तुका लाखांनी पीक जाय ना. तुजे सोयिंगूय तशें आसपाक जाय. तुज्यो बियोय तुवें तितक्यो घालपाक जाय. थोड्यो बियो घालशी थोडे पीक, चोड बियो घालशी चोड पीक. देवाचें उतर म्हणटा, हांव म्हणना. म्हाका तिडकीन पळोवपाची गरज ना. हांव तुमकां सांगता देवाचें उतर कितें सांगता पळय तें. देवाचें उतर पयले मार्कून शिकयता आमकां. आनी देव म्हणटा, ही ओपार तर तूं सजमोंक नाय, नाल्यार खंयचीच ओपार समजचो नाय. सोईंग एंड रिपींग इज अ लॉ, इज अ फॉर्म्युला. जो मेरेन तूं बी घालिनाय, पीक आनी चिती नाकाय. देव सुपरनॅचरल कांय करिना. तशें नाल्यार मागीर सगळेच म्हणटले देवाशीन आमी मागतले आनी आमकां मेवतले. हात बंद दवरल्याय आनी देवाशीन मागतलोय आनी तुका मेवतले. हातीन बी घातल्या ती रिलीज कर, तेन्ना तुजे हात ओपन जाले, देव आतां तुका दितलो. आतां तुका देव दिवपाक तुजे हात ओपन जाले. आतां देव तुज्या हातीन बी घालूंक शकता. आनी जितके तूं सुबेज ओंपताय तितके सुबेज पीक, जितके तूं उणें ओंपताय तितके उणें पीक. तुजेर आसा, म्हाजेर आसा, आमचेर आसा. भावा भयणांनो, आमचेर आसा हें गॅरंटीड. कित्याक ह्या संवसाराचो देव साम्स 22:6 म्हणटा, ह्या संवसाराचो देव तुमी जावन आसा. धाकटी जी, व्हडली जी न्हू. यू आर द गॉड्स ऑफ दीस वर्ल्ड. ह्या संवसाराची पदवी आपणें तुमकां दिल्या. तुमकां गिरेस्त जावपाक आमी पयलो स्क्रिप्चर शिकला. तुमकां गिरेस्त जावपाक ताकत आपणें दिल्या, पदवी आपणें दिल्या. देवान आमकां गिरेस्त जावपाक पदवी दिल्या. फॉर्म्युला 4, चारूय सोईंग एंड रिपींग. बी सोडल्या बगर तुका पीक मेळचें ना. भावा भयणांनो, ह्या आनी कन्फ्युजनान रावं नाका. आनी एके भयणीक हांव मिनिस्टर करतालो. काल इंग्लीश बायबल क्लासीन सांगला. एके भयणीक हांव मिनिस्टर करतालो आनी भरपूर लोनान आहा. आनी ही भयण म्हाका सांगता, हांवें म्हटलें देवाच्या राज्यान तुज्या हातीन कितें बी येता न्हू, ती देवाच्या राज्यान घाल. ती म्हणटा, ना, आपूण देवाक म्हणटा प्रॉमीस करता. जेन्ना आपणाच्या लोनांतले भायर सरले, जेन्ना आपूण आपणाच्या सगळ्या लोनांतले भायर सरले, तेन्ना आपूण देवाक भेट दितली. बी घालिनाय नाल्यार पीक खंयचें मेवतलें. बी घालिनाय नाल्यार पीक खंयचें सोदताय. भावा भयणांनो, देवाक आनी शिणपाची गरज ना. देवाक शिणपाक आमी नंबर 1, अव्वल नंबर. ब्रदर झेवियर म्हणटा, नंबर 1 म्हणटा तो. भावा भयणांनो, नंबर 1 म्हणपाक केन्ना तूं पयले बी घाल आनी देवाची रिस्पॉन्सिबिलिटी ती पीक हाडपाक. तूं तर म्हणटा आपूण आपणाचो लोन सगळे क्लियर जाल्या उपरांत मागीर देवाक बेसांवांनी भरतलो. तूं केन्नाच भरूंक पावचें ना. तेजे उपरांत आनीक कितें येतलें. मागीर ते म्हणटले तें जाल्या उपरांत आपूण देवाक दितली. आयज तुजो हात खाली कर. आनी तुका तर देवान बेसांवांनी भरूंक ना, नाजाल्यार देवाचें उतर तें गॅरंटीड. साम्स 89:34 म्हणटा, माय वर्ड इज अ कवनंट. करार. देवाचें उतर करार जावन आसा. भावा भयणांनो, आनी आपणाचें उतर तो म्हणटा आपूण ऑल्टर करचो ना, आपूण परत घेवचो ना म्हाजें उतर. आपूण जें उतर उलयलां तें परत घेवचें ना. देवान तो तुजेर बेसांव उलयला, देव तुजें बेसांव परत घेयना. भावा भयणांनो, पूण बी सोडपाक शिका. आनी न्याया वर्सान तो तुका सुबाम फळांनी भरपाक जाय. बी घालपाक चालू कर. 10वो वांटो, पयले फ्रूट गरिबांक दी. आनी 4थे बरी जमनीन तुजी बी घाल. लव ऑफरिंग 4 करपाकूच जाय. प्रेज गॉड. आनी कशें करपाक जाय तें पळय भावा भयणांनो.
वा सिस्टर. आपणे दिव थारायला ते जण एकल्यान दिवचे. तोंड वांकडे करून वो दिवचे सुटना म्हणून, कित्याक जी कोण हास्त्या तोंडान दितात तांचो देव मोग करता. आमेन. तोंड वांकडे करून दिना काय म्हणटा. अरे ते आनी दिवपाक जाय, सदांच दिवपाक जाय. तेंका जाय म्हाज्या देवाक म्हाजे पयशे जाय. अरे तूं देवाक गिरेस्त करूंक शकता. तूं जे दिताय ते दुसऱ्याक कोणाक गरीबसाणींतले वयर काडटले, कोणाक खांक ना ताका खांक मेवतले, कोणाक पेंवंक ना ताका पेंवंक मेवतले, कोणाक कापडां ना ताका कापडां मेवतली. आपणाच्या घरान कित्याक हाड म्हणटा देव? कित्याक आपणाच्या घरान आनी कांयच उणें आसपाक जायना. आपणाशीन कोण येता ताका बेसांव मेवपाक जाय. ताका लागून म्हणटा 10 वांटो आपणाशीन हाड. तोंड वांकडे करून नाका भाव भयणानो. काळजान सान दी. देवाचो मोग करताय म्हणून दी. खुशाल काळजान दी. कित्याक देव खुशाल काळजान तुका दिता. तूं रडोन दिवशी कितें फायदो? देव तुका खुशाल काळजान तुका बेसांव दिता. इवन तूं बेसांव फावना तेन्नाय तुज्या अकाउंटान ऑलरेडी बेसांव घातलेली आसा. पूण 4 वांटो हे बेसांव तुका घेवपाक ह्यो 4 वांटो. भाव भयणानो, हे आमी करूंक ना जाल्यार ह्या वर्सा आमी करपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. थँक यू जीसस. ह्यो 4 गोश्टी आमी करपाकूच जाय. भाव भयणानो, देवाक आमी गिरेस्त करिना. पूण जेन्ना देवाच्या कामाक आमी पयशे दिता आमचे, जो कायदो जावन आसा, देवाचें उतर जावन आसा, जेन्ना आमी देवाचें उतर आमी पाळून करता, तेन्ना देवाची सुबाम बेसांवां आमचेर वोतोन येता आनी आमकां ओवरटेक करता. उणें कांयच पडचें ना भाव भयणानो. उणें पडचें ना. आमची मिनिस्ट्री आमी 1 रुपया कोणा कडल्यान घेयना. पूण कोण दिता पळय ताका नाय म्हणना. मागोना कोणा कडेन. JCLM मिनिस्ट्री जी आहा ती कोणें मागोना. पूण तूं लाव ऑफरींग दिलें ताका ना म्हणना. पळय, 2 भाशेनी आसता. एक आमी मागता आनी एक दिवप आसता. गॉड गेव हीज ओन्ली बिगॉटन सन. देवान दिलो. मागोंक नासलो आमी. देवान दिलो. देवान आपणाच्या पुताक दिलो. दिवप सेपरेट. गिव तूं दिताय. आस्क इज सेपरेट. गिव एंड इट शॅल बी गिवन. दी उदार काळजा. उदार जितको देवाक जाताय तितको देव तुका बेसांव, सुबाम बेसांवनी तुजी बेसांव फुडें वयता. हे करया भाव भयणानो. ह्या नेवा वर्सान पयल्या म्हयन्यान आमी ह्या पयल्या म्हयन्यान सान आमी करया. हांव तुका सांगता, तुका इतकी बेसांवां येतली की सगळीं राष्ट्रां म्हणटलीं तूं सुभागी. यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड. जॉबाकूय तेंच जालें. जेन्ना देंवसार देवा लागीं वयता आनी म्हणटा तुजी सीमा आहा म्हणून तुवें बाउंड्री घातल्या म्हणून आपणाक जॉबाक हात लावंक मेळना. देव बाउंड्री घालता. जेन्ना देवाचें उतर तूं करताय, पाळटाय, तेन्ना देव एक शीम घालता, एक बाउंड्री घालता आनी तुका हात लावंक दिना भाव भयणानो. देंवसाराक तुका हात लावंक दिना. देवाचें उतर सांगता. पूण जेन्ना तूं तुजी कामां आहा म्हणून तूं तुजे 10 वांटो देवाक दिनाय आनी तुजें काम करताय आनी देवाचो जो 10 वांटो आहलो तूं दिनाय. आनी अशेंच हांव एक दीस मिनिस्टर करतालो कोणाक तरी भयणीक, आनी ती म्हणूंक लागली, ब्रदर हांव ते केन्नाय म्हाका जप करून देवाचो आवाज येता, इसार तायत दिता इसार. आनी हांव इसादता, खूब जाणांक इसादता हांव, आर यू अ रेग्युलर तायतर? आनी हांवें अशेंच तिका विचारलें, तूं रेग्युलरली तुजें तायत दिता? वय म्हणूंक लागली, ब्रदर आपूण मेजॉरिटी टायम्स म्हाजें तायत दिता.
पूण ह्या म्हयन्यान आपणें दिवंक ना म्हणूंक लागला आपणाचें आनीक कितें आसलें. भाव भयणानो, आपणाचें आनीक कितें आसलें म्हणून तूं दी, तुजें आनीक कितें आसलें पळय तेजो देव अरेंजमेंट करतलो. तूं दी, देवाक कितें आहा तें देवाक दी. तुजें आनीक कितें आहा पळय तेजें देव अरेंजमेंट करतलो भाव भयणानो, ही गॅरंटी. तुजें आनीक कितें आहा तेजी देव अरेंजमेंट करतलो. तूं देवाचें तें देवाक दी. कॉम्प्रमायज करपाक जायना. देवाचें तें देवाक दिवपाकूच जाय. ताका लागून देवाक जेन्ना तूं ब्लेस करता, ब्लेसिड बी द गॉड म्हणटा आमी, ब्लेसिड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. आमी देवाक ब्लेस करता. जेन्ना आमी आमच्या पयशांनी देवाक ब्लेस करता भाव भयणानो, देवाक ब्लेस करता म्हणजे आमी मनशांक ब्लेस करता आनी आमचे कोण खाला आहा तांकां आमी वयर काडटा. हेंच जावन आसा क्रिस्तांवपण. ताका लागून ह्या वर्सा भाव भयणानो आमी चालू करुया. म्हाजो हंबल रिक्वेस्ट, करिनात नाजाल्यार आतां सावन करा. देवाक पयलो जागो दिया. काळजान भितर घालून घ्या. देवाहून आनी व्हरतो आनी कोण ना. देवाक हांवें तर व्हरतो जागो म्हाज्या लायफान दिलो. पयशांचे म्हाका पडलेले आसचे ना, कित्याक देव तुजें सगळें पळयतलो. सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज रायटसनेस एंड ऑल अदर थिंग्स वील बी एडेड अंटू यू. पयलो देवाक सोद आनी तेजें सोदपण सोद आनी तुका जाय पळय तें देव दितलो. देव आपणाच्या उतरा कडल्यान पयस ना भाव भयणानो. हांवें म्हाज्या लायफान मिरेकल पळयल्या म्हणून हांव हांगर बसून उलयतां आनी म्हाका कोण वखता तें सांगतले. हांव कितें उलयतां तें करता वो ना पळयतो. कोण म्हाका वखता तें सांगतले. हांव कितें हांगर उलयतां तें हांव करता वो ना पळयतो. हांव बेश्टोच येवन हांगर तुमकां कर म्हणटा आनी हांव करिना अशें ना. म्हाका वखता तें लोकांक खबर आहा. हांव कितें उलयतां तें करता वो ना पळयतो. यू हॅव टू बी द डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. हांवें तर हांगर एक प्रीच केलें, फॅरेजी जालो. हांवें हांगर प्रीच केलें आनी हांव टायथींग करिना, हांव आर्म्स दिना, हांव गूड सॉयलान हें घालिना, फर्स्ट फ्रूट हांव करिना, नाजाल्यार हांगर बसून सांगून तुमकां फायदो कांय ना. फर्स्ट आय हॅव टू डू. आय हॅव टू वॉक द टॉक. हांवें दाखोवंक जाय वाट. का हांवें येवन फक्त हांगर उलयलें आनी हांव करिना नाजाल्यार रॉंग. ताका लागून हांव म्हणटा म्हाज्या बारी कोण भोंवता तांकां विचारा. हांव कितें उलयतां तें करता वो ना पळयतो. ती सांगतली तुमकां. प्रेज गॉड. कोणाक कितें विचारपाचें आहा? प्रेज गॉड. कोणाक कितें उलोवपाक जाय? सायलंट नायट म्हणूया. सगळीं जाणां सायलंट नायट म्हणूया. सिस्टर म्हणूया सायलंट नायट म्हणूया. सगळीं सायलंट आहा. कोंकणी क्लासीन सगळीं कोंकणी क्लासीनी उगी जावपाक शिकली. इंग्लीश क्लासीन जाता तें जाल्यार मागीर नांव घेवन विचारचें पडटलें. मॅगडेलीन आहा पळय, प्रेज गॉड म्हणटा. उलय मुगो. Praise God, brother. प्रेज गॉड. सिस्टर रेचल तूं कितें म्हणटाय? Praise God, brother. करपाक जाय न्हू सिस्टर रेचल. आमकां देव कितें सांगता तें करपाक जाय न्हू. Yes, brother. हांव तें चिंततालें न्हू brother. They say no brother, देव कोणाच्या रिणांत रावना. I have heard many people say. आनी तुवें मोगान मुट्टी बोर दिल्यार देव तुका उंटी बोर दिता दिसे न्हू, something like that. Yes, yes. And I have experienced that, brother. Not because I like a self appraisal that my husband and me are like. Brother, whenever we used to see somebody in need, our heart would readily give. We would feel that compassion. My husband also, me also. And we never thought like, okay, we'll get it back. Oh, we never. We saw somebody in need,
his hand would go in his pocket, mine would reach out to my purse. And it was God's grace. We thank God for it. May my daughter also have that same compassion and the joy of giving without receiving. And that I consider now I see as a blessing. Like, I don't know whether the same participants are there of last night, but I experienced this, brother, when my husband was sick and he lost his job and the company did not reimburse him. And I was thinking with my 2.5-year-old baby in my arms, Lord Jesus, if I have spent every penny that I have had, 34 lakhs was not a small amount for us. It was an entire, more than the savings that we had. And I used to say, Lord, because of my baby, give me at least one meal. And till date, brother, from 2016 till date, although my husband did not have a job, my God provided me a job. And we have never gone hungry. Why 3 meals? He has given me more. 3 and more. And then I say, Lord, I don't know where it has come from, but my God is so good, such an awesome God. It is wonderful, brother. Thank you for this teaching, because this teaching, if people had not realized, even I, they will realize now. And it's never too late. What a wonderful way to begin the new year. What a wonderful way. Like, people have piggy bank savings and this savings and that savings. I think we can remove 1/10 of our salary and keep it aside and then go and put it in the church offering. And sow the seed, give the first fruit, give alms lovingly. There is joy in giving, brothers and sisters. There is immense joy in giving. All glory to Jesus. Thank you for this teaching, brother. प्रेज गॉड. आणि भावा भयणांनो, हांव म्हणत हा 31स्टार देव म्हाज्या लागीं उलयलो. म्हाजें टिचींग कंप्लीट ना, इंग्लिशीनूय ना आनी कोंकणीनूय ना, आनी देव म्हाजेशीन उलयलो ना हो टॉपीक करतलो, आनी हांवें आयकोंक ना भावा भयणांनो. वेनिसडे पुत्तून म्हाजेशीन देव उलयलो, टॉपीक तुजो हो आसतलो. आनी वेनिसडे नायट बसलो, स्लायडी प्रिपेर केल्यो, स्क्रिप्चर घेतले, हांवें स्टडी केले, देवाचे उतर हांव आवाज आयकोंक लागलो. देव म्हाज्या कडल्यान कितें उलोवंक सोदता, देवाचे उतर हांवें आयकले. भाव भयणांनो, 4 स्टेप गॅरंटेड यू विल नेवर हॅव अ फायनान्शियल क्रंच. नेवर. God is going to bless and cover your savings. He will put an hedge, just like He put an hedge around Job. He will put an hedge around you. Guaranteed. I know it because I have experienced it. And therefore, आमी करपाक जाय. देवाच्या उतराक आमी खालती जावपाक जाय. दिवंक ना, ह्या वर्साच्यान स्टार्ट करुया भाव भयणांनो. देव आमकां कितें चुकलां पळय ती बोटां दाखोवंक येवंक ना. देव म्हणटा तेन्ना करूंक ना, आतांच्यान कर, चालू कर. खंय तरी स्टार्ट जावपाक जाय. ह्या वर्साच्यान स्टार्ट करुया. ताका लागून म्हाका 31स्टाचेर देव म्हाजेशीन उलयलो. 31स्टार म्हाजेशीन देव उलयलो ह्या नेवा वर्सान घडोवन येवनी म्हणून. ताका लागून भाव भयणांनो, ह्यो 4 पावंडे तुका फायनान्शियल ब्लेसिंग हाडपाचे 4 पावंडे तुवें तर केले भाव भयणांनो. देव तुमकां 101% केन्नाच फायनान्शियल क्रंचान तुमी आसचे ना. केन्ना. जितकी बी येता ओपत राव. वोपपाक जाय. उणी बी वोपशी उणें पीक येतलें, सुबेज बी वोपशी सुबेज पीक येतलें. हांवें म्हाज्या लायफान पळयलां. हांवें म्हाज्या लायफान पळयलां म्हणून हांव उलयतां. एक्सपिरियन्स्ड. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी कोणाक कितें सांगूंक जाय? कोणाक टेस्टिमनी दिवपाक जाय? ओके. आतां मागोया फायनान्शियल ब्रेक थ्रू. ह्या वर्सा आमकां फायनान्शियल ब्रेक थ्रू, आमचे सगळे पयशांची वाड जावपाक देवाचो आशिर्वाद. पूण भाव भयणांचो हांव मागणें करता. पूण 4 पावंडे सांगल्या ते इम्पॉर्टंट.
दिला बगोर तुका मेवचें ना. रागार जायनाका आनी भाव भयणांनी सांगता म्हणून परत परत. कोण बी घालिना तेणें आनी पिकाचें आनी चिंतपाचें ना. पिशापण. खंयचोच शेतकामती बी आपणाच्या घरान धरिना आनी शेतान वचोन पीक येयला म्हणून पळयना. शेतकामती हुशार आहा. वयतलो साक घेवन बियाचो सगळ्या शेताक घालतलो आनी मागीर 3 म्हयन्यांनी वयतलो आनी आपणाचें पीक घेवन येतलो. देवाच्या राज्यान बी घालात आनी देव तुमकां भरपूर पीक दितलो. ही देवाची जबाबदारी. तुजी जबाबदारी तूं कर, देवाची जबाबदारी देव करतलो. देव आमच्या रिणान रावपाचो ना. सिस्टरीन सांगला देव आमच्या रिणान ना. तुवें माप बोर दिला तुका साकभर दितलो. तुवें साकभर दिला तुका कोडो भर दितलो. आनी तुवें कोडो भर दिलाय नाल्यार तुका घर भरून दितलो. तूं दिताय तेजे 100 पटी. Praise Jesus. 100 पटींनी जी तुका सुबेज दितलो. गॅरंटी. देव आमचो तो. Thank you, Jesus. मागता बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमी. सर्गीच्या बापा, ह्या वेळा खातीर तुका अर्घ आनी महिमा दिता. तुजे उतर आमकां शिकयलाय. 4 पावले आमकां तुवें शिकयलाय जेजू. आनी हे 4 पावले पवित्र आत्म्यान आमकां धीर दी. हे पयशे आमच्या हातीन येतात. टायम आमच्या इशीन आसा. उतर तुजे आमचेशीन आसा ते वोगपाक दुसऱ्याक. कित्याक दिल्या बगोर आमकां मेवचें ना हें तुजें उतर सांगता. जितकी सुबेज आमी बी घालता तितके सुबेज पीक जातले हें तुजें उतर आमकां शिकयता. उदार मनाचे, उदार काळजाचे आमकां जावंक पवित्र आत्म्यान शिकय. दिताना उदार काळजान आमकां दिवंक शिकय देवा. तूं आमचो बरो देव. हे काळीज निबोर आसा ते तोडून उडय आनी ते मोव कर. तुज्या मोगान भरलेले कर आनी ह्या मोगान आमी आमची बी देवाच्या राज्यान घालपा सारकें कर. आनी देवा हांव सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद उलयता. तेंचे पयशे वाडटात चडटात 100 पटींनी तांकां फळ मेवलां म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. सगळी गरीबसाणींतली भायर सरल्या, आपणाच्या लोनांतली भायर सरल्यान आनी ती दुसऱ्या कडल्यान केन्ना घेवची ना, सदांच दुसऱ्यांक दितली हे बेसांव हांव तेंचेर उलयता. डिट्रॉनॉमी 28:12 म्हणटा हांव तुज्या हातीचेर बेसांव घालतलो. तूं केन्ना दुसऱ्या कडल्यान घेवचें नाय पूण सदांच दुसऱ्यांक दितली. देवा तुवें आमकां पदवी दिल्या आमची गिरेस्तकाय वाडोवपाक. ही पदवी आमकां लागू करपाक आनी पवित्र आत्म्यान आमकां शिकय. आनी जेजू ह्या वेळार सगळीं कोण हांगर एकठांय जाले आनी हो व्हिडिओ आयकतलीं तांकां तुवें सुबाम फळांनी आनी दिवपी बियो ओपपी लोक केलाय म्हणून हांव तुका अर्घ आनी महिमा दिता. तुजे बेसांव उलयता. बरी ओपपी लोक वो बरो शेतकामती लोक, आपणाच्या हातीन बियो धरिना तसलो लोक, वोपात रावता तसलो लोक हो जावन आसा. बाब देवा हांव तुका अर्घ आनी महिमा दिता ह्या लोकां खातीर. वो बरो ओपपी शेतकामती हांगर जी आसान ती बरी ओपपी शेतकामती जावन आसा. बऱ्या जमनीन ते आपणाच्यो बियो घालतात. 10वो वांटो देवाक दितात. पयले फळ देवाक दितात. गरिबांक आदार करतात. तसली शेतकामती ही जावन आसा. आनी हेंच्या खातीर हांव तुका अर्घ आनी महिमा आनी तुका हांव निनवासता. तुका हांव बेसांव घालता देवा. कित्याक तूं आमकां बेसांवांनी भरता. सगल्यांक ओत्मीक खाण तुवें दिलाय आनी ओत्मीक पेकोवणी दिलाय. जी कोण ओत्मीक पेकोवणी ह्या वेळार पळयतात तांकां ह्या वेळार मेवल्या. आनी आपणाची कुडीची पेकोवणी जेजू तुजें उतर म्हणटा तुज्या गायांनी ती बरी जाल्यात. आनी ह्या वेळार जेजू तुजें जिवीत आनी सुबाम जिवीत हांव तेंचेर उलयतां. तुज्या गायांनी तेंचेर पेकोवणी हांव उलयतां. सगळे दुयेंसांतली तांकां तुवें पयस केलें कित्याक तुवें आमकां हुकूम घालूंक अधिकार दिलाय. सगळीं दुयेंसां ह्या वेळार तेंच्या आंगांतली भायर आउट. देवाच्या नांवान भायर खोट मारून भायर उडयात. ह्या वेळार जे सैतानान तुमचेर मांडलेले आहा ते खोट मारून भायर उडया. आपणाचे कुडीन दवरपाची गरज ना म्हणून हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सैताना तूं
म्हाजेर तुका कसलोच अधिकार ना, दुयेंसाक म्हाजेर कसलोच अधिकार ना, पापाक म्हाजेर कसलोच अधिकार ना. आनी जेजू ह्या वेळार सगल्यांक तुवें सुटका दिल्या, कित्याक तूं सुटकेचो राज आसा. कावकाल्ले तुवें आमकां उजवाडान हाडले, कित्याक तूं जावन आसाय उजवाड. आमी कावकाची भुरगीं न्हू, आमी उजवाडाची भुरगीं, आमी तुजी भुरगीं, आमी ह्या संवसाराची न्हू, आमी सर्गीची भुरगीं. आनी सर्गीची वाट तुवें आमकां ओपन केल्याय म्हणून देवा तुका आमी निनवासता, तुका आमी सुबाम बेसांवांनी भरता. देवा ह्या वेळार तुवें आमचे मागणे ऐकले म्हणून आमी तुका आर्ग आनी महिमा दिता. हे आमी मागणे करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Amen.